जेजू आर्गां दिनवासन मोहिमा तुका आमी सगळीं जेजूक नमस्कार करुया. आनी ह्या नमस्कारान आमचे सगळे भितरलें जिवीत जेजूक आमी समर्पुया. दर दिसा ताचे कृपेन बरोवन आमी अदीक आनी अदीक सोंपेपणी आमचे सगळे अंतस्करण, आमची चिंतना आनी आमची भावना आनी आमची चाल हें सगळें जेजूक ओपून तो आमकां अदीक आनी अदीक आपल्या पवित्र आत्म्यान भरून आमचें जिवीत आत्मो, मन आनी कूड ताचे सारकी घडीत आसा. आमी ताचे सारकी आसा, पूण आमी दर दिसा जेन्ना आमी आपलेपण आमचें जेजूक समर्पिता तितलें ताचें देवपण आमचें सगळें उजवाडाक येता. मोहिमा, वाखाणणी, दिनवास तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमचे दोळे ताचेरूच लावया आनी ताची कृपेची किरणां आमच्या दोळ्यांतल्यान आमचे कुडींत, मनांत, भावनांनी, चालींत आनी आत्म्यांत रिगोन आमी ताचे सारकी अदीक जावंक लागतलें. कित्याक फांटो कशी आमी ताका चिटकोन हे परी रावता आनी ताच्या देण्यांनी आमकां प्रत्येकांक तो बदतलो. आनी जशे भाशेन आमी ताचे सांदे जावंक जाय ते भाशेन आमी जावन ताका आमी मोहिमा हाडटल्या आनी ताचे सगळें एकवटोन बापाक आमी मोहिमा दितल्या. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. तुका मोहिमा, तुका आर्गां वंदन, निरंतरी तुका आमचें किर्तन. उपकार आठोवन कोता आमी गायन. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. बोडव्यांचो तुका बोजोण कोता, आखे पृथ्वेर तुजी किर्ती गाजता. सगळी रोचना तुजी स्तुती गायता. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू.
सुर्याचो रीम आनी तारांचो मोग उजवाड फांकोन पोरकोण कोता तसो तूंच मा सूर्या आमी पोरजोळ तुजो प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू 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 सूर्या दोगान फुलतात मोंगे फुलां तुझ्या मोगान बेटात आमची काळजां सासणां गाजू आमची आर्गां गितां प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू आमची सुखली मागणी तेसां आसा तितली काळजांतली जेजूक आमी ओपून दिवया. जी कोण आपलो जल्माचो दीस संभ्रमतात तांकां जेजूक वाखाणूंक जाय, वाखाणात, ताका मोहिमा दियात. त्याच प्रमाणे जी कोण आपल्या काजाराचो दीस मनयतात तांकांय ही संदी जेजूक आर्गां दिवच्याक आनी ताचे सवें वो वेळ सारून ओगेपणान पूण तुमी भितरल्यान ताका सगळें तुमचे सांगात कळयात आनी हे परी तो तुमकां तुमच्या काजाराचे बेसांत एकवठोन दवरतलो आनी हो तुमचो एकवट तो सांबाळटलो आनी तुमची दोशी जालेलीं चिंतनां पोत्तून तुमकां पेकोवणी आनी बोगसणें दिवन तुमकां आपल्या मोगान पोत्तून तो थिरायतलो आनी तुमचो संबंद अदीक खोल जावंक लागतलो. त्याच प्रमाणे जी कोण आपल्या समर्पणाचो दीस संभ्रमतात सिस्टर पट्रिशा आनी येरां तांकांय तुजी कृपा दी. तुजें सवें ताणें जिवीत सारलेलें आसा अदीक खोलायेन आपलें जिवीत तुका समर्पून तूंच तांचो धोनी जाव आनी तूंच तांचें सवें तुजो कार्य फुडें व्हर. हे परीन चे भावकूय जो फादर निकलस ताचो ऑर्डिनेशनाचो दीस पाद्रीपणाचो दीस तो समोरमता ताकाय तुजे कृपेन बोर आनी ताचो कार्य तो तुजे पासत करता तो अदीक तूं ताचें सवें करून सगल्या शिक्षकांक विद्यार्थ्यांक आनी तांच्या सगल्या घरच्यांक बरेपण फावो जावं. त्या भायर तुका दिनवासतात जी कोण तुजे कडेन जेजू मागणें करून विनंती केल्ली तांकां तुवें सगळें बरेपण फावो केलां. थोड्यांक म्हणून हितूं काम मेळ्ळेलें आसा, बाकीच्यांक कोर्स करूंक ते कोर्सांत तांकां एडमिशन मेळ्ळेलें आसा, बाकीच्यांक थंयसर वचोंक जाय आसलेली थंयसर वचपाक तांचे पासपोर्ट विजा सगळी तुवें करून तांकां वेल्याय ती तुका आर्गां दितात. सगळीं जाणां आमी जीं अंतुन्नार पडलेलीं आसात ओ दुयेंत आसात जेजू तुजे बरोबर तीं सगळीं जाणां हो वेळ सादतात आनी तूं तांकां तुजे कृपेन बरोवंक आवडयताय. तर सगळीं जाणां तुमी जीं कोण जेजूक आर्गां दितात
कित्याक तुमकां ताणें बरी सावध भलायकी फावो केल्या, तरी पूण खूब आनिकूय बरेपण दिवपाचें आसा. पूण ताचे बरोबर हो वेळ सारात तुमचें सगळें भितरलें आसा तितलें जेजूक ओपून दियात आनी ताका एकवटून ह्या दुयेंसान तुमी तुमची फुडलीं पावलां मारात. हे भाशेन सगळीं जाणां आमी जेजू बरोबर हो वेळ थोडो ओकेपणांत सारया. जेजू, तूं आमकां म्हणटाय की आमी तुजे इश्ट. कित्याक म्हज्या बापाक ताचे कडचें हांवें आयकलां, तितलें हांवें तुमकां कळयलां. जेजू, तुजे कुडींतूच आमी जियेता म्हणटच तुजें सगळें जें घडटा तितलें तूं आमकां कळीत आसाय ह्या लागशिल्ल्या संबंदांत. प्रत्येक सुस्कारांत जेजू आमी तुका एकवटून रावता. तूं आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत भरोन येताय आनी सुस्कार भायर सोडटना आमचें सगळें आहा तितलें तुका एकवटून आमी तें दवरता आनी ताचेर तुजो आशिर्वाद घालून तूं आमकां बरें पळय तें अदीक स्पश्ट दाखयत आसाय आनी तें घडीत आसाय आमचें सगळें. असल्या तुज्या लागशिल्ल्या संबंदांत आमी तुका वाखाणटा स्तोत्रांतल्यान. म्हजें काळीज तयार जालां देवा, ओय काळीज म्हजें तयार आसा. तुज्या मानाक गायो ना कोत्तलो
स्तोत्रां गितां रोचतलो, ओतम्या म्हज्या जागोचा. किन्नोरी सितारा जायत जागी, फाट्याक कोर्ता जागी. फांत्याक कोर्ता जागे, पोरसां मदें दोनिया तुका वाखाणटलो. राष्ट्रां मदें तुजें किर्तन कोत्तलो. कित्याक मोळबायतलो उंच तुजो मोग, कुपां पर्यंत चोडटा तुजें विस्वाशीपण. उंच मोळबा वयर तुजें दर्शन दी देवा, सगळे पृथ्वेर फांकय तुजी मोहिमा. जेजू, तुजे गोठायेन आमी सगळीं जाणां तुका सकाळीं सकाळीं बोजता. हातून तुवें आमकां तुज्या मोगान जागृत केल्याय. तुवें जसो आमचो मोग केलाय, ते भाशेन आतां आमी तुज्या मोगान बरोवन तुजें सगळें ह्या मोगान तुज्या आमचो वेळ सादता. ते भाशेन आमची चिंतना भावना चाल घडोवन येवं दी. तुवें आमचो मोग केलाय तेच भाशेन आमी तुका एकवटोन तूं आमचें सगळें हो तुजो मोग दुसऱ्यांक आमच्या उतरांनी कोन्यांनी आनी चालींतल्यान जे आमचे भोंवतणी आसात, जांकां तुवें एकठांय केल्लीं आसात काजाराच्या बेसांत, तांकां सगल्यांक हो अणभव घडोवन दी. आनी तुवें आमकां दाखयलाय ते प्रमाणे आमचें सगळें घडोवन दी. तुवें म्हणलां, कोण जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो, हाचे परस व्हड मोग ना. वय जेजू, आमचो जीव दुसऱ्यां पासत खर्चूंक, कित्याक आमी सगळे तुजे कुडीचे सांदे आनी एक सांदो दुसऱ्या सांद्या पासत वावुरता. पूण तूं तातूंतल्यान वावुरताय म्हणून हें तुवें आमकां उगडापां केलें. तूं आमकां म्हणटाय, हांव फर्मायतां तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकोर म्हणचो ना, कित्याक आपलो दोनी कितें कोत्ता तें चाकोर नकळो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलेंय हांवें तुमकां कळयलां. वय जेजू,
ह्या लागशिल्ल्या संबंदांत आमी जितलीं तुका आजीर जावंक लागता आमचें आपलेपण तुज्या ताब्यांत केलें म्हणटोच भितरल्यान आमी शांत जाता आनी हे शांतीन तूं आसाय तुजो अणभव आमकां घडटा. जेजू, तूं अशें आमकां म्हणटाय, तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना पूण हांवें तुमकां विंचून काडल्यांत आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचे आनी फळां दिवचीं, तोखता तसलीं फळां. अशें म्हजे नांवेन बापा कडेन तुमी मागतात तितलें तो तुमकां दितलो. जेजू, तुका तें कोट्टून आमी रावता आनी जें आमी मागूंक जाय तें तूं आमचें सगळें कळीत कर. आपल्यापणांत आमी रावन कितें कितें जाय तें आमी मागचें ना, पूण तुका कितें आमचें सगळें जाय ज्या प्रमाणे आमी तुजें अदीक आनी अदीक बरें सांदे जातले त्या प्रमाणे आमचें सगळें जिवीत आदारून जिवंक आमकां कृपा तुजी दी. तुवें आमकां सांगलां एकामेकाचो मोग करात. वय तुजें सगळें रावन तूं आमचो मोग आमचे उदेशी कोत्ताय आनी हाका लागून आमी तुका वाखाणटा, मोहिमा दिता. ते भाशेन आमचें जिवीत आयज सारूंक आमकां बळ कृपा दी आनी खेरीत भाशेन आमच्या सगळ्या भारताच्या आमच्या भावा भयणी पासत आमी मागता कित्याक तीं तुजे कुडींत आसात पूण खूब कश्टवतात कित्याक कोवीड वदीक वाडलेलें आसा. आयचो दीस आख्ख्या भारतांत सगळीं क्रिस्तांवां मागणें आनी उपवास कोत्तलीं. जेजू, तुका एकवटान आमी तें कोत्ता कित्याक तूं पयले सुवातेर आमकां सगळ्या जाणांक राख आनी सांबाळ, राखल्याय आनी सांबाळल्याय ताका लागून आमी आर्गां दिनवास दिता. पूण खूब जाणां कोविडान बुडोन मेलिल्लीं आसा, आजून कश्टवतात आनी भिरांतीन आसात. तांकां सगळ्या जाणांक भायर काड, ते भिरांतींतलीं भायर काड, पयस कर आनी तुका एकवटोन तुज्या मोगाच्या घोटायेन चिंतना, भावना, चाल तांची तुजें सगळें घडोवन येवं दी. Stories of what they think you like, and I've heard tender whisper of love.
I can hardly speak. Peace so unexplainable. I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. 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 You are perfect in all of your ways to us. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Lord Jesus, in today's readings, you tell us what it takes to be your friend. And in a way, you invite us to build human communities. And we see how you want the human race to feel the love of your Father, whose love is always present for all of us. You came to the world to show us what it means to love someone. You loved the Heavenly Father and you were able to obey Him. You loved us willingly, and willingly you gave your life to redeem us from sin. And you teach us, Lord, that it is love that makes us do so many good things. You invite us to love one another just as we are loved by you. And similarly, when anything is done out of love, nothing seems to be a burden. We have the example of the saints and the disciples who were willing to give up everything in their lives, who were able to work night and day just because of love. They were so deeply in love with you that they even went to the extent of sacrificing everything, even their lives, for you. And in a way, Lord, you call us to do the same, to love one another, so that through our love, we may give gratitude, we may thank you for all that you have done for us. Lord, you also call us your friend.
You not only showed your disciples that you personally cared for them and sought their welfare, but you also personally enjoyed their company and wanted to be with them in a close and intimate relationship. And this is also the case with each and every one of us. You call us your friends, and you give us the invitation to become your friend. But sometimes we do not respond positively. You wish to enjoy our company. You wish to be in a close and intimate relationship with us. But sometimes we are not willing to do so. But Lord, what does it mean to be a friend of yours? Does friendship with you entail a personal, close, and loving relationship along with the union of heart, mind, and spirit? In a way, Lord, being your friend requires a total giving of ourselves to one another in a bond of affection, esteem, and joy in each other's company. Similarly, Lord, in today's first reading, we hear about the simplicity of Christian lives. As the early apostles mentioned, that it was the decision of the human to complicate things, but the decision of the Holy Spirit was that not to place any burden beyond necessities. We humans tend to complicate many things in our lives. But you, Lord, you give us a spirit which allows us to be free and creative. Thus, Lord, as we reflect on these readings, we also place our prayers before you. We continue to pray for all those who are suffering from the coronavirus. We also pray especially for Lata and Thainika Chalam, Yoga and Raj, Ashwati, Shona and Sasha. We also pray for all those who are in serious condition. We pray for the doctors, the nurses, the medical staff, as well as we pray for the government authorities that their decisions may be for the common good. We also pray for all those who celebrate their birthdays today and their wedding anniversaries. We ask you, Lord, to be with them and give them good health of mind and body. We also pray for all those who are preparing for the exams, who in a way are in the process of getting things ready. Due to the pandemic, things may have been postponed. We ask you, Lord, to give them the spirit of perseverance, to give them patience so that they may continue the good work. Similarly,
We also pray for all those who have asked us to pray for them. We also pray for those who feel lost, those who feel left alone, dejected. We ask you, Lord, to be their strength and guide. We also pray, Lord, for all those who in a very special way need your comfort, who in a very special way need to feel your presence. We also pray for all those in the home for the aged and the destitute houses. We pray for them, Lord, and also for all those who take care of them. We also pray for peace in the world, among nations, among religions. We pray for peace in our neighborhood, in our families, and within us. Lord, we place all these prayers before you. These may be a few prayers, but there are many more in our minds and hearts. We place all of them at your feet, O Lord, and we ask you to be with us so that we may be able to proclaim your love as we go and as we perform our duties today. जेसू सगलीं आमची भाव भयणां जीं हे वेळार ह्या बुजवणींत भाग घेवन तुजे बरोबर वेळ सारतात आनी सारला तांकां तुज्या कृपेन बोर. तांची पातकां तूं काडून उडय. तांकां पातकांतली सुटका दी. जीं खोल रुजल्लीं पातकां आसात आनी पातकांची चाल ती तूं पेकोवन हाड आनी तांकां सुटका दी. त्याच प्रमाणे तांकां सगल्यांक पेकोवणी दी, कुडीची, मनाची, आत्म्याची, आनी वो एकवट घडोवन येवन काळजान थावन तांकां जिवंक तुज्या एकवटान आयज तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यान बोर. तुजो मोग तांचे सवें उदीक आनी उदीक उकडावो जावं आनी ह्या तुज्या मोगांत रावन तूंच मोग म्हणटो तूंच तांचे सवें दुसऱ्या सांद्याचो तूं मोग कर. आनी हे परी आमी तुज्या एकवटान तुज्या सर्गीच्या राज्यान सगलें तुवें येवजून दवरलां तितलें अणभव दिले हांव. वय संवसारांत खूब चलता पूण ह्या संवसारांतल्या तळमळींत वादळांत जशे भाशेन तूं ताचे चलोन फुडें गेलोय तेच भाशेन तुजें सवें आमी चलतले हांव. कित्याक तुवें विस्वाशीपणांत तुजे कुडीचो तुवें एकवट सांबाळलाय दवरलाय. जेसू आमच्यो वस्तुंगी जी येता तेन्ना आमी बेजार जाता पूण जेन्ना आमी हें आमचें बेजारपण ज्या कारणाक लागून तें उत्पन्न जालेलें आसा तें सगलें तुज्या ताब्यांत करून तूं आमकां आत्ताच्या आत्तांच तुजें नवें जिवीत जिवंक घटाय दितलोय. सायबा, कितलींचशीं जाणां तुका एकवटोन बाजिलिके पासत बरेपण दाखयतात
तांच्या उतरांनी, तांच्या मागण्यांनी, तांच्या कोरण्यांनी तांकां सगळ्या जाणांक तुज्या आशिर्वादान बोर आनी तांकां बरेपण फाव कर. काळजीदारपणी तुका एकवटून तुजें सगळें बरेपण तांकां अणभवंक आयज कृपा दी. जी मागण्यांत रावन आजून कश्टवतात तितल्यांकूय जेजू तुज्यात स्वाधीन करून तांचे पासत आमी मागता. आनी जाणी आमकां मागण्यांची विनंती केलेली आसा तितल्यांकूय तुज्या एकवटान धरून आतां आमी तुजे कुडींत रावन तूं आमचें सगळें हे मागणें कर आनी आमकां सगळें बरेपण फाव कर. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमचीं पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. संवसाराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नोमान कोता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा तो नवो दोता सैमाचे विशय आमचे घुस्पट्टात गुठा मुखार तिरवाडो आमचो बावाड सैमोरते विशय दिनार प्रितीच्या बापाक आमच्या जैतिवोन पुताक ताच्या मुरगोटून काळजान तोणा वंदुया वा काडुया उपचोल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवित्रात्म्या संस्कार को खाते पोणा मान दिवया सासणा सासणा. आमेन. तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलोय सगल्या स्वादाचो उंडो तो मागुया. देवा एका अजापाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या गोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोण आसतना तुजे सोडवणीचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. Mogala Jesu, Mogala Jesu, Dimaka Kalis, Dimaka Kalis, Tuja Kalza Sarke, Mogala Jesu,
మోగాళ చేసు దిమాకా కాళీస్ దిమాకా కాళీస్ तुझ्या काळजासारखे. Tell them about today, shall we take adoration from 10 to 11? Because we are supposed to pray, Goa is supposed to pray for the whole of India.